पेपर फुटी प्रकरणात केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तसेच विद्यार्थ्यांचेर जाल्ल्या लाठीचार्ज प्रकरणात गृहमंत्री अमित शहान राजीनामो दिवपाची मागणी काँग्रेसीन केली। तसेच विद्यार्थ्यांवेलो गुन्यांव फाटी घेवन संसदेत ह्या विशीं चर्चा करपाची मागणी तांणी केली। आमचे जे केंद्रीय एचआरडी मिनिस्टर आसा धर्मेंद्र प्रधान हांणी जबाबदारी घेवन तांचो राजीनामा दिवपाची गरज आसा। ज्या तरेन आमच्या भुरग्यांचेर हल्लो जालो, तांकां इनह्युमन तरीकेन मारले गेले पुलिसां तर्फे, टियर गॅस लाठीचार्ज हे सगळे करून एकदम इंजर्ड करून वयले। सो हेजी पूर्ण जबाबदारी होम मिनिस्टर अमित शहान घेवन त्याचो राजीनामा मागपाची मागणी। त्याच बरोबर जे भुरग्यांचेर हल्लो करपाक जे पुलीस एजन्सी रिस्पॉन्सिबल आसा तेंचेर इमिजिएटली एक्शन जावपाक जाय। आमी निवेदन राज्यपालाक दिलां। जो राज्यपाल is the representative of the union government, he is the representative of the president of India. So त्याचे मार्फत आम्ही राष्ट्रपतीक आणि केंद्र सरकाराक हे निवेदन आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट केले आसा की तुम्ही ते फॉरवर्ड करा। गव्हर्नर हो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथॉरिटी असलेल्या कारणान कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्कान बसता पळय त्योच मागण्यो आम्ही ते रिप्रेझेंटेशनान घाल्या आणि आमचो विश्वास आसा की गव्हर्नर जी आपली कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती एनफोर्स करतलो आणि आमच्यो मागण्यो ज्यो आसात त्यो आमी रिक्वेस्ट केल्ल्या प्रमाणे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तशेंच सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे मुखार दवरतलो। मजगती दिल्लीत आंदोलन करपी काँग्रेस फुडाऱ्यांक ताब्यात घेतिल्ल्याचो निषेध म्हूण गोंयांतूय काँग्रेसीन मंगळारा राती दोनापावला लोकभवना भायर धरणे आंदोलन केले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।